हांव प्रशांत नायक, आम आदमी पार्टीचो ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी. आता काल एक सीएमान एक स्टेटमेंट केला की जे तरुणांनी नोकरे फाटल्यान लागची न्हू, नोकरी दिवपाचो प्रयत्न करचो, म्हणजे बिझनेस करचे. आता सीएमान सांगचें गोंयांत बिझनेस उल्ल खंयचें करपाचें. आज हार्डवेअर दुकानां, पेंटा शॉपां, इलेक्ट्रिकल शॉपां ही सगळीं दुकानां कोण चलयता हें सगळें गोंयकारांक खबर आहा आनी सगळ्या सीएमाकय खबर आहा. उरलो तो आमचो गोंयकाराचो नुस्त्याचो सोऱ्याचो धंदो होवूय सद्याक गोंयच्या लोकां कडल्यान भायर पावलो आसा. आनी तरणाट्यांनी धंदो करपाचो खंयचो. आज गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट 8.3 जी सगळ्याच्याकय चड, आनी इंडियेची आज आसा 3.1. आनी आज जे गोंयांत युथांनी स्कील डेव्हलपमेंट कोर्स केल्यात तांकां देखून जॉब मेळना. आनी आज वेवसाय करपाचो कोणी करपाचो आनी कसो करपाचो तरुणांनी. EDC, IDC ही कॉर्पोरेशनां गोंयकारा खातीर गोंयांत उद्योग धंदा तयार करपा खातीर सुरू केल्ली. पण आज ही दोन्ही कॉर्पोरेशनां भायल्या लोकांक इंडस्ट्री घालपाक सपोर्ट करपाक लागल्या. आज गोंयचो एक तरणाटो एक बारीकसो जागो घेवन तर इंडस्ट्रियल इस्टेटीक एक बिझनेस स्टार्ट करपाचें म्हळ्यार ताका इतली कटकटी आसात, भरपूर तरेची कटकटी आसात. आनी आयडीसीन तर गोंयची सगळी जागा भायल्याक दिल्या आनी ओपन स्पेस सुद्दां विकून उडयल्या. आनी जी पळय बारीक बारीक एक जमीन उरलेली थंय आपल्या सयऱ्यांक दायऱ्यांक टॉवर घालपाक परमिशन दिल्लें आसा एग्रीमेंट करून. हे आजी माजी ह्या सगळ्या अध्यक्षांनी ही काबार केल्ली आसा कॉर्पोरेशनान. EDC खरी म्हणल्यार EDCन गोंयच्या तरणाट्याक वेवसाय करपाक लोन दिवपाची गरज आसली. बारीक लोन दिवन बिझनेस मार्गदर्शन दिवन बिझनेस सुरू करपाचो तांकां सपोर्ट करपाक जाय आसलो. पण आज तेवूय जायना. आनी सीएम सांगता गोंयच्या तरणाट्यांनी वेवसाय करचो, बिझनेस करचे आनी लोकांक कामां दवरची. आज तुम्ही वेवसाय करपाचो गोंयांत दवरला, गोंयच्या तरुणाक वेवसाय करपाचें कांयच दवरला, सगळे काबार करून उडयला. सगळे वेवसाय तो भायल्या लोकांक सगळे लोकांक दिल्लो आसा आनी गोंयकारांनी करप कितें. एक शेत रोवपाचें म्हणल्यार तुमी 39A अंडर शेतां कन्वर्ट करून बिल्डिंग तयार केल्यो. ज्या कडेन शेत रोवपाचें थंय उदक येवपा मेळना ह्यो बिल्डिंग बांदून, आनी जे उदक येता थंय सगळो रेबजार उदक भरून उरता आनी शेत रोवपाचें कशें. एक तुमचे कडेन गोंयाक रोड मॅप ना. एक रोड मॅप जर आसलो जाल्यार गोंयचे तरणाटे आज वेवसाय करता आसले तेवूय तुमकां करपाक दिनात. आनी सीएम खंयच्या तोंडान सांगता गोंयच्या तरुणांनी वेवसाय करचो आनी सगळे भुरग्यांक कामां दवरचीं म्हणून. तेन्ना सीएमा कडेन एक मागणी, एक रोड मॅप तयार कर, एक बिझनेस गोंयांत कशें बिझनेस करपाचें तेजें मार्गदर्शन तत्व जावं एक स्ट्रॅटजी करची आनी गोंयच्या तरुणांक उद्योग धंदो करपाक एक सपोर्ट करचो अशी म्हाजी मागणी.